जालें हें काम आमगेलें खूब दीस पेंडींग आसलें कारण कितें जालें पावस पडत आसलो आमी हें काम केलें जाल्यार आतां एक 20 दीस तरी जालें आमी हें काम घेवन सांगलें जाल्यार पूण कंटिन्यू पावस पडपाक लागलो आनी पावस पडून कितें जालें खडकूल जी आहली न्ही ती मातशें वस जायत गेली काल कितें एक भुरगो म्हळ्यार सेल्फ तो पडलो मातशें स्पिडीन येता तो भुरगो आतां थंय सोकरालो त्या सगळ्याचेर तो निसरून हें स्लीप जावन स्कीट जावन पडलो म्हणून म्हाका हिंगा लोकांनी रोखडो कॉल करता हांव रोखडो येयलो आनी पयलें कितें आहा तें रोखडें आमच्या मुन्सिपाल्टीक 2 लेबर हाडले आनी ताका म्हणलें तें पयलीं छान मारून हें काडून घे म्हण कितें जाता ही जी आमची कामां आनी असली कितें ती आमी रोखडी करताय कित्याक लोक कितें करता रोखडो आमगेलो सरा कंप्लेन करता आनी आमगे सरा कंप्लेन पावता जाल्यार तो मागीर आमकां आपोवन तें तापयता कित्याक आमी पळयनाय जाल्यार तेका लागून आमी तें भिवन पयलीं आमगे कितें आहा तें फातोर्डा म्हणलें आहा तें गोवा फावट म्हणलें आयज आमगे सगळें फावट जावन आहा एक सुद्दां फातोर्डान जें आयज पर्यंत कोणाली कंप्लेन आसपाना ही फकत ही धाकटे इन्सिडेंट जाता कित्याक हे पावसा कारणान जावं फोड पडून तो पडलो आतां कितें जालें आमी हें काम रोखडें तयार केलें आनी मातशें हिंगा काम करतना ट्रॅफिकाक मातशें प्रॉब्लेम जालें ट्रॅफीक कित्याक काम करता जाल्यार ट्रॅफीक बंद करचें पडटलें थोडें मातशें सो आमी कितें केलें त्या ट्रॅफिकाक मातशें स्लो करून हें काम करचें पडलें म्हाका कित्याक ट्रॅफिकाक म्हाका दिसता कोणूय जर हे पासियेंस काडला तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा कित्याक जेन्ना असलो एक्सिडेंट जावन कोणाल्यो लायफ गेल्ले फाटी हे जाल्ले परस न्ही हो मातशें टायम घेवन कोणें आपणान पासियेंस काडून काडटा कित्याक फाल्यां तेंची भुरगीं जावपाक शकता वो तेच सुद्दां कोण येवन हिंगा पडूंक शकता सो लायफ कोणाची वचप म्हणटा तें एक खूब दूख जावप कोणाक आख्खे फॅमिलीक ताका लागून आमी कितें कोण पासियेंस काडलें तांकांय पयलें तेंचें बरें जावं कित्याक तेणी पासियेंस काडून हें केलें आपणालें आनी दुसरें कितें आसता आतां जेन्ना हें काम आमगे जाता तें हांव अंडर सरा हेजें सगळें करून घेता एकान एक रोखडें कित्याक आमकां तुमकां सांगता सराचें काम कितें मातशें सुद्दां कितें तेजी कंप्लेन पावपाक जायना तो म्हणटा तुम पळय आख्खें पळोवन येवन रोखडें आपणाक सांग कितें तो रोखडो ताबडतोब धाडून काम करता एक रातीन आमी रातच्या भितर ते सिवरेज हाडून थंय हें घालून घेतलें सो हें काम जालां आतां कितें जाता बाकीच्यांक कितें जालां आतां कोणाक कितें आसता जाय जाणांक काम केल्लें जाल्यार नाका आनी केल्लें जाय म्हणून आनी केल्लें नाका अशें पळोवपाक तसलें जाल्लें आहा कित्याक बरें काम करता कोणें बरें एप्रिशिएट करताय थोड्यांक बरें केलें जाय तेजें पाड घालपी मनीस आसताय आनी थोडें कितें जाता ते हांगा कोण गांवची न्ही भायले येवन हिंग पडलो आहाय ते चड करता कित्याक तेंक हिंगा खबर ना हिंग कितें आसता आमी हें कामां हें आमकां खबर आसता आमकां खंय खंय कितें जाता ती सो लोक मागीर लास्ट येवन न्ही अशें डिस्टर्ब करून बेस्ट ते आपूण क्रेडीट घेवपाक येवन पॉप करताय खूब जाण असले आहा आमचे हितून एक म्हणा म्हाका सांगपाक कमीक दिसता दुकरां खंय न्ही मारपाकूय वयल्यार तो रडटा आनी पोसपाकूय वयल्यार तो रडटा सो असली बुद्धी आहाय थोड्यांल्यो त्या बुद्धी लागून आमकांय मागीर एक आस्सो येता सो हें कितें आमी जें कितें केलां तें कोणाली लायफ सारवार जावपाक ह्या कॉर्नराचेर खूब जाण येवन पडल्या हे पळय हे सगळें हेंकां खबर आसतली ह्या शॉपकिपरांक बी आनी थोड्या शॉपकिपरांनी बरें हें केलां कित्याक तेणें सांगलां हें जालें तें बरें जालें एक रातीक बी केलें म्हूण तेंचे दोड मुखार हें जातालें न्ही सो आतां तें मातशें कमी जातलें लोक पडपाचो कोणाली लायफ सारवार करप हें आमगे हें इतलेंच आमगे कित्याक लायफ गेल नाय आमी ती गुंडा आयज कोण वचून कोणा लायफ घेवन कोणाले पोटली भायर कोणा हें करून तसलें आमी काम करनाय आमी कोणाक बरें जावपाक काम करताय इतलें आमगेलें Actually, no. One boy skid on this road, and my shop is right here in front of it. So what happened? The boy skid because the loose gravel. So I called Vitorin. Baba, Sajan, please do the needful, such and such. Within 1 hour, Vitorin came with the municipality, whoever it is, and it patchwork temporary, and it was done a good job. Okay, but it was a temporary. So after that, overnight, they came and tarred that road beautifully. This is all temporary. But unfortunately, I myself told Vitorin there's one more pothole near Alvarez's house. So he said, okay, we'll see. And we couldn't wait long because of the monsoon. Rain got 11 hours, so it was dry. And moreover, I said it is better the earlier because today the school is, Noila school is having a holiday because of St. Ignatius. And so he said, okay, we'll do. And maximum what it is 2 or 3 hours we has taken. It is better to waste 2-3 hours than losing somebody's life. So I am grateful to my counselor. No doubt I am not from here. Counselor Vitorin, who has taken the initiative at a short span of time. Hats off to him. What's your name? And he has done with his MLA Vijay, whoever he is, Vijay Satesar. My name is Harili Fudato. I run a shop here. नाकाल किताले नांडू एकलो भुरगो याडेन येतालो बायक घेवन येतालो
आनी त्याच्या पयलें कितें जालें थिंगा फोंड आसले रस्त्याक फोंड पडले आनी 5 दीस पयलें ते आमी कॉन्सलराक सांगलें पूण कॉन्सलरान म्हाका सांगलें तेंचा मातशें पावस पडटा तें कांय करूंक मेळना म्हणून कळ्ळें मागीर तेणें कॉन्सलर मुखार सरोन मातशें तें खूब पुरयलें तेणें फोन म्हणजे काल कितें जालें काल तो भुरगो थिंगा स्किप जावन पडलो सोड्यार हेजेर मागीर आतां ते आज ते आज ते येयले डांबोर घालपाक पूण ट्रॅफीक मातशें जाम जाली पूण ट्रॅफीक जाम जाली म्हणून कांय प्रश्न ना कित्याक मनीस पयलीं साल्वार जावपा जायो न्ही ताका लागून मातशें ट्रॅफीक जाम जालें आनी लोकांक मातशें पासियन्स काडलें म्हणून बरें दिसलें आमकां आनी म्हाकाय विजयाक थँक्यू म्हणून दिसता कित्याक तेणें मातशें हें करून तेणें घातलो डांबोराचेर मातशें पेज घातलो म्हूण तें जालें काम ताका हांव चड थँक्यू म्हणटा कित्याक काल ताका कोर्टान ताका फोन मारून सांगलोलें पूण तो रोखडो मनीस धाडलो तेणें कळ्ळें आनी चड ताका म्हणटा हांव देव बरें करूं म्हणटा नाव कितें तुगेलें नेवील फेर्नांडीस वितोंदा सांगलोलें रस्त्या खबर म्हाका बी पडल्या हितून आनी वितोंदान एक काम केलां आनी विजयाकूय थँक्यू म्हणा हे हो रस्तो बेगीन सारकें सामोर जायत पडटा ते कितें एक्सिडंट जातालें हय, हय. हां